गोयचो DGP सिंग ओमवीर सिंग हाणें एक सर्क्युलर काडला तो तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो ट्रॅफिकाचेर आमचे ट्रॅफिक पुलीस बीन सर्क्युलर म्हणटा की ट्रॅफिक वायोलेशन दिसता जाल्यारूच ट्रॅफिक पुलिसांनी गाडी आडोवपाची लोकांची ना मेळटा ती गाडी आडोवपाची ना आतां अशें जर जालें जाल्यार ऑबियसली गव्हर्मेंटाचो फायन रेवेन्यू कमी जातलोच आनी काही लोकांचो रिफायन रेवेन्यू कमी जावपाची शक्यता आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही ऑर्डर वाचून आता सारको बेरावला पण स्टील मोविन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही स्पोक टू अस and how firm he is on his previous practices. Of course, maintaining composure, Momin Bab spoke to us. Just imagine. Momin Bab, he traffic fines, transport minister आणि percentage अशी कितें अफवा लोकां मदीं आहा. लोकांनी असो अफवा घातली की 28% हांव 18% मागता म्हणून एक्चुअली ते 30% आसता न्ही नॉर्मली म्हणजे अफवा आसा की 18% म्हणून पण कोणी मागतलो जाल्यार 30% मागतलो न्ही 18% कित्याक मागतलो मोविन बाब हांवें केन्ना मागूं ना की तुवें मागला अशें म्हणिना तुका येता डायरेक्ट न्ही आतां हो DGP आमचो आसा पळय तेणें जो सर्क्युलर काडला पळय ट्रॅफिक फायन्स म्हणजे हो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय इम्प्लिमेंट करपाकूच जाय मागीर तुमी बेजार कित्याक आहा वॉट इज द इश्यू आहा एकूच इश्यू इज हाव वी वील अचीव द मंथली टार्गेट आतां सद्या दॅट इज द प्रॅक्टीस बीइंग फॉलोड तुमचे मंथली टार्गेट जायना जाल्यार मागीर बावडे ते ट्रॅफिक पुलीस तरी कितें करतले न्ही कितें तरी दुसरीच वेवस्था करतले म्हूण म्हाका खात्री आसा आनी करपाकूच जाय म्हयन्याचो रिपोर्ट सोड हफ्ते ते इजिली पावता सर्कुलर और नो सर्कुलर भाई ने बोला टारगेट होना मांगता है मंथली तो होना ही मांगता है कलेक्शन इज अ नॅचरल कॉन्सिक्वेन्स हाय कलेक्शन इज अ नॅचरल कॉन्सिक्वेन्स नाल्यार अदरवायज फेस कॉन्सिक्वेन्सीस ट्रान्सफर सस्पेन्शन दिस ट्रॅफिक रुल्स एंड ऑल म्हणजे can we apply in Goa? Is it possible to apply in Goa? State like Goa, it is very difficult. That is only I am saying. 17 lakhs population, 24 lakhs vehicles. आणि तितून ते रस्ते ते आनी पिड्ड्याल आनी हे होण्यान होणे पडल्या म्हाका आनी पयर एक होणो मेळ्ळो 2002 सालांतलो